पवित्र क्रिस्ताची कृपेन आमचे दुस्मरण निवार आमकां आमच्या देवा बाप्पाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वत मानता देवा सोड परिवेदार बाप्पा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कृपेन समावलो आंकवार मरे ताणें जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखी पिलो तो मेल्ल्यांतलो देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सोरपरिदार देव बाप्पाच्या उजव्याक बसलाय थंय त्या जिवेन मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयत सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बगसणे कुडीचेर जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. ह्या तेर्सान सगल्या शिकपी भुरग्यां आनी तरणाट्या पासत मागुया. पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे शाणेपणान बुद्धीन आनी जाणवायेन ती वाडोवंक आपलें शिकप खरे खोलायेन आनी मेहनतीन ताणें लक्ष दिवन करूंक तशेंच आपल्या जिवितांत येतल्या प्रश्नाक आनी ताळणेक बळान फुडो करूंक परिक्षे वेळार वायट मारोक आनी भ्रश्टाचार सोडून दिवंक आनी जिवितांत सारके निर्णय ताणें घेवंक देवाचें राज बांदतले हात्यारां जावंक मागुया. नियाळुम्याचे 5 मिस्तेर दुखीचे. पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्ताची मनाची मळा नरसंग करतना आमच्या पातकां पासून रगत मेलो. आमची बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस्पो तुजे ताय सा आस्तोर्या मदें तूं सदव आनी सुदव तुजो आपूचे येजू. भगिंती मरे देवाचे माय आमा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. हो म्हज्या जेजूस पुगूस आमकां एमकणाच्या विजयातली व्हड सगळे आत्म्यांक सरकार भोव करून चड आसलेल्यांक काकडीची चड गरज असलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज सांगणान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका जेटबॉन मारले. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एकराय तेच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां पकोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बदले सवेस्पो तुजे ताय सा वस्त्रां मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो आपूचे येजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदले सवेस्पो तुजे ताय सा
वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां आमकोणाच्या उशांतली व्हड सगल्या आत्म्यांक सरकार बू करून सगळच आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सुम्या जेजूच्या मस्तकान कांट्याचो मुकुट घातलो. आमची बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे दाय आसा अस्तोर्या मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. मागीर मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माय बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां आमकानाच्या अशांतली व्हड सगल्या आत्म्यांक सरकार बो करून सगळच आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर
Somi Jesu Christorla Kalvar Dongar Pekanda Baradi Kuriskion. आमचे बापा सर्किंशा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो एकराय जायच आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुबेस्पो तुझे तायसा स्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या शिरूस बोगूस आमकां आमकानाच्या उज्यांतली व्हड सगल्या आत्म्यान सरकार भोव करून चड करच आसलेल्यान. पांचवो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्ता चोलो खुर्सार दोगा चोरां मदें सगली सभे माजार आनी आंकवा मरीच्या दिसते मुखार. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुजें तायसा स्तोऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज्य जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे
देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझे दायसा आश्चर्यामध्ये ते सदव आणि सिदव तुझो आपुची येजो. पागिंती मरे देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझे दायसा आश्चर्यामध्ये ते सदव आणि सिदव तुझो आपुची येजो. पागिंती मरे देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सुदा सुदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बगो सामकें आमकानाच्या आयुश्यांतली वाट सगली आत्म्या सरकार बकरून गरज आसलेल्यांक. चड गरज आसलेल्या नमान रणिका कुतीचे माय तुझके आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडान सस्कार सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थना आमच्या दया शरातीनी तुजी काकुतीची नजर आमचेर घाल. तू कनवाल्यान तुलो बाकवार मरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो आपुची येजू आमकां दाखय. भाग्यान देवाचे माय आमचे खातीर माग जेजून बासिला ते आमकां फावो जावच्या. आमची बाब नमान मरे करूया पाप साहेबाच्या त्या समा पासत आमची बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां तुजी कशी सहकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेन पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोर तुझे दायसा आश्चर्यामध्ये तू सदव आणि सिदव तुजो आपुची येजो. पागिंती मरे देवाची माय आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्रान पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सुदा सुदा काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याचे मिसाचे भेटेन
ह्याचे मिसाची भेटीन सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज सेल्विनो सुवारीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर आयज लिंटन फेर्नांडीस आपली सर्जरी करता, आपणा पासत मागूंक लायता. ताची सर्जरी बरे भाशेन जावंक मागुया. खेरीत भाशेन देवाक दिनवासुया. कालच्या दिसाक वो आयतारा दिसाक जेनिसिया डिकॉस्टा हे आमचे सुपुल्ले भयणीची किडनी ट्रान्सप्लांटाची सर्जरी जी आसली ती बरे भाशेन जाली, सक्सेसफूल जाली. देखून देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. क्रिस्ता भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जायत्यो वस्तू आमकां मेळटात आनी जायत्यो रिती चाली आमी पाळटा. हें सगळें करता आसतना भोव म्हत्वाचें जें आसा, गरजेचें आसा तें आमी सदांच चिटकून रावंक आनी सांबाळून दवरूंक आमकां आयज उलो. तर आमी सदांच जेजूच्या मोगाक चिटकून रावंक आनी आमचो भावार्थ घट दवरूंक आनी हेर सगल्यो वस्तू जेजूच्या मोगा भोंवतणी आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ आसा ताचे भोंवतणी आमी मांडून हाडूंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. आनी जायते फावटी आमचे भोंवतणी जातात त्या वस्तूंनी आमी गुल्ल जाल्या आनी साणून गेल्या. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. बागीवन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉस दिसना, कित्याक ते भावार्थ धरतल्या सगळ्या मनशांक पयलीं जुदेवांक पूण ग्रिकांकूय तारण दिता तसली देवाची सोक्ती. भावार्थाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता. तर अशें बरयलोलें आसा, प्रमाणीक मनीस भावार्था उदेशी जिवीत जोडटलो. खरेंच सोत खोटेपणी दामून दवरतात तसल्या देवधर्म नासलोल्या मनशाच्या सर खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार तावन देंवलोलो दिश्टी पडून येता. कित्याक देवा विशीं जें ओळखूंक जाता तें तीं बरीं जाणत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायनात ते ताचे गूण, ताची अगोनीत पदवी, तशें देवपण. संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्या त्या वस्तू उदेशी गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुबांचे कसलेंच नीप लावंक जायना. त्याच पासत देवाक ओळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना. ताचे उपकारूय आठवयले नात, पूण तांचें चिंतप पोळकें जालें आनी तांच्या मुरक्या गिन्यानार काळोख आयलो. तर आपूण शाणी म्हूण समजताली ती केटण्याचो मोनजातीची आनी सोरपांचें रुपणें तांणी धरलें. देखून तांणी आपणाच भितर आपले कुडीचो मान होगडावचो म्हूण तांच्या काळजाच्या ओत्रेका प्रमाणें देवान तांकां
पोजोडपणाचे आदीन केली आनी देवाच्या स्वता बदलेक तांणी फट मानून घेतली आनी रोचणारा बदलेक तांणी रोचणेची सेवा पुजा केली. त्या रोचणाराक सासनाक वाकाडणी. आमेन. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. मळप परगट करता ताच्या हातांचें काम. परतून म्हणया. मळप परगट करता ताच्या हातांचें काम. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. मळप परगट करता ताच्या हातांचें काम. उलोवप ना. उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकुंकूच येना. तरी शेकांचेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. मळप परगट करता ताच्या हातांचें काम. उद्गार. देवाचे उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोणेकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. खळयानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान म्हाका मातशें इल्लेशें आवचितशें दिसता. जेजूक ह्या फारिजेवान आपणागेर जेवणाक आपयलो. जेजून आपोवणें स्विकारलें आनी जेजू तांगेर जेवणाक गेलो आनी बसलो. काय बरोसो निमान जेजूक रेस्पेत मान दिवंक ह्या फारिजेवान ताका आपयला. पूण तांगेर गेल्या उपरांत जेजू ताकाच ओकमान करता. जो होस्ट आसा, जाणें तुका जेवणाक आपयला, ताकाच ओकमान करता आनी बेस्ती उतरांनूय. खुळयानो, हें एक उतर जेजून उजार केलें. तुमी भितरल्यान नागवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. जेवणाक गेला, जेवण सुरू जावंकूच ना आनी उतरां ताका नागवणो म्हणलो, ताका खोटो म्हणलो. ताकाच न्हय, पूण ताचे बराबर दुसरे फारिजीव, तांची कम्युनिटी आसा, तांकां आठवेंचशें दिसता. भाव भयणीनो, खरेपणी जेजू कित्याक करता काय हे भाशेन? आनी जेजू जी कितें उतरां उलयलो आनी जें कितें जेजून केलें तें कित्याक गाय? हो फारिजेवूय तेंच चिंततालो आपल्या मनान भितर. ह्या फारिजेवान जेजू कांय म्हणूंक पासून ना. जेजून हात पांय धुले ना म्हूण कांय म्हणूंक ना. फकत आपल्या मनान चिंततालो, जेजू हे भाशेन कित्याक करता? हात कित्याक धुवंक ना ताणें, पांय कित्याक धुवंक ना ताणें? म्हणजे जुदेव कसो तो आमगेर भितर सरला, पूण जुदेवांच्यो चाल रिती तो पाडिना. मनांत म्हणलेलें आनी मनान म्हणलेलें जेजू आयकता, पळयता आनी ताका हो जबाब दिता.
भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार भाग्योन पावलो रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, भितर तावन जें आमचें भायर सरता तें आमचें जिवीत. म्हणजे भावार्था वरवीं एक प्रमाणीक मनीस आपणोन जिवीत जोडटलो. भायल्यो ज्यो वस्तू करता तातूंतल्यान चड जोडचो ना. आनी ह्या पासत भाग्योन पावलो शिकयता आमकां भावार्थ जो आसा, आमचें प्रमाणीकपण भितरल्यान जें आसा तें आमकां जिविताक पावयतलें. पूण तेच बरोबर एक व्हड संदेश भाग्योन पावलूय दिता. देवान हें आमकां घडून दवरलेलें आसा, म्हणजे जिवीत जोडूंक घडून दवरलेलें आसा. भावार्थ दवरता ताका जिवीत मेळटा. पूण देवाचेर आनी देवाच्या वस्तूंचेर भावार्थ दवरचे बदलेक मनशान बदल्लें वो उरफाटें केलें, खोटेपणान भितर सरलो. देखून भाग्योन पावलूय हीं उतरां उलयता. सोत खोटेपणान दामून धरतात तसल्या देव धर्म नासलेल्या मनशांक सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार्थावन देंवलोलो दिसती पडून येता. आमी मनीस आयज कितें करता? देवान आमकां जिवीत दिल्लें आसा आनी जिविता बरोबर हें जिवीत सांबाळपाक, जिविताचें संरक्षण करपाक आमकां ह्यो सगल्यो वस्तू दिल्ल्यो आसात. जावं ती आमची जमीन, जावं आमची भाटां बेसां, जावं आमचे दुडू, जावं आमची पदवी, वो जावं आमची नामना, हें सगळें आमकां दिल्लें आसा आमचें जिवीत बरे भाशेन फुडें व्हरूंक. आनी ह्या सगळ्यान आमचो भावार्थ थीर आसूंक, भितरल्यान आमचो भावार्थ आसा तातूंतल्यान जें आमी जिवीत जियेता तें थीर आसूंक आमकां रोचल्या. पूण मनशान आमी उरफाटें केलां, आमी खोटेपणान भितर सरल्या, आमी जाय ते अर्थूच बदललेले आसात. आमी आमची जण एकल्याचें अस्तित्व जें आसा, जण एकल्याची आयडेंटिटी आसा ताचो पासून अर्थ बदललेलो आसा. वो आमचे लागीं ज्यो झुट्यो आसात, पदवी आसात तांचो पासून अर्थ बदललेलो आसा. आमचो प्रधानमंत्री म्हणटालो, हांव प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री न्हय, काय बरें म्हणप. आनी ताणें म्हणलां ते भाशेन सगळीं जीं कोण वेगवेगळ्यो झुट्ट्यो घेवन आसात, पदव्यो घेवन आसात, पोस्ट घेवन आसात, ते सेवक सगळे. पूण आयज अर्थ बदललेलो आसा. आयज MLA म्हणल्यार अर्थ बदललेलो आसा, मिनिस्टर म्हणल्यार अर्थ बदललेलो आसा. जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो आनी ताची सेवा करूंक सोदताले तेन्ना जेजून उक्तेपणी सांगलें, हांव सेवा घेवंक न्हय, हांव सेवा दिवंक आयलां. सेवक जरी तर आमी जाल्यार कसलीय आमची पदवी आसूं, हे पदवेंतल्यान सेवा करतलीं जावपाक जाय. आयज अर्थ बदललेलो आसा. जरी तर एक्सिडेंट जालो, तुजो गुन्यांव आसा, फायन भरपाचे बदलेक मिनिस्टराक फोन, MLAक फोन. जरी तर कितें इलिगल जाल्लें आसा, हें इलिगल म्हूण मानून घेवन तें सुदरावचे बदलेक हाचें इन्फ्लुएन्स, ताचें इन्फ्लुएन्स, आनी हें इन्फ्लुएन्स दिवपाक आयज आमकां MLA जाय, हें इन्फ्लुएन्स दिवपाक मिनिस्टर जाय, हें इन्फ्लुएन्स दिवपाक आमकां पंच आनी सरपंच जाय. ना जाल्यार तांचो जो मुखेल वावर आसा, म्हणजे सेवा करपाचो, तोच काडून कुशीन दवरलेलो आसा. आमचें जिवीत आयज आवय बापूय कित्याक? भुरग्यांक आयज वस्तू दिवपाक, हें हाड, तें हाड, तें हाड. भुरगीं पासून घडये आयज आवय बापायक ATM मशीन म्हूण समजता. आवय बापाय लागीं घे पयशे आनी दिना जाल्यार मागीर बोवाळ कर, दिना जाल्यार फोड. अर्थ बदललेलो आसा. आयज भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी आपलो जिविताचो अर्थ बदललेलो आसा. आमी तरणाटीं कशीं आमकां जाणवायेचें पुस्तक, म्हणण्याचें पुस्तक खेरीत भाशेन बऱ्या पवित्र जिविताक आपयता. आवय बापायक खालती जावपाक आपयता, देवाच्यो वाटो धरून चलूंक आपयता. पूण आयज आमी अर्थ बदललेलो आसा. कित्याक? ट्रेंड्स, संवसार कसो चलता ते भाशेन आमी चलपाक जाय. आनी संवसार चलता तातूंत आमी आमचें अस्तित्व जें आसा, जे आमचे बेजिक्स आसात तेच आमी सोडून दिल्ले आसात. वा आमी वावराडी, आयज आमी वावराडी आसात तांकां सवका वावर करपाक मातशें अवघड लागता. नेटान मोगान वावर करपी बहुत थोडे जाल्ले आसात. चडशे जाण आपलो टायम जालो, इतल्या टायमाक म्हाका इतले पयशे, काम करता तेका दुडू मेळपाकूच जाय, पागार मेळपाकूच जाय. पूण आयज आमचो फोकस एके भाशेन बदललेलो आसा काय, की जाता ते भाशेन थोडें काम करपाचें पूण चड जोडपाचें. असल्यो आनीक जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी आयज बदललेल्यो आसात.
भाग्योन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान आमकां हाचेर नदर घालपाक आपयता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू खोर उतरांनी उलयता. जरी तरी भाशेन बदल्लेलें आसा जाल्यार हीं उतरां आमकांय पडपाक शकता. नागवण ताका म्हणलो, खुळे म्हणले, हीं उतरां जेजू कडल्यान आमकांय पडपाक शकता. आनी भोव करून जेन्ना ओत्मीक गुरुजी आसा, ओत्मीक फुडारी आसा, तांणी कितेंय म्हणत जाल्यार आमी फादरींनी जरी तर कितेंय म्हणीत जाल्यार जायत्या जाणांक दुखता. फादरान आनी अशें म्हणपाचें, असलीं फादरान उतरां उजार करपाचीं. जेजू म्हणटा कित्याक आमी बदल्लेलीं आसा, वायटाक बदल्लेलीं आसा. ती जरी तर आमी परतून सारकीं बरे वाटेन बदल्लीं जाल्यार बरीं उतरां आमकां मेळटलीं. शाबास बऱ्या चाकऱ्यानो, देवान तुमकां दवरलां तें दायज घेवंक वचात. हीं बरीं उतरां. तर आमकां बरीं उतरां जाय काय आमकां असलीं खर उतरां जाय ती आमी जण एकल्यान विचून काडूंक जाता. आनी विचून काडटा तें आमकां मेळटलेंच. जाल्यार आयचे मिसाचे भेटेन आमी विचून काडुया, बरेपण विचून काडुया. भावार्थान जिवन आमच्या भावार्था वरवीं आमी जिवीत जडूंक, प्रमाणीक मनशाचें जिवीत जडूंक आमकां कृपा हे भेटेन मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. रितीशा बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक लायन पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी भरपूर फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सगळीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी आमी ताका सोय. म्हूण सगळीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो तुया, तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन होणा मुरवी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण तूं. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू त्या फारिजेवागेर गेलो, ताका ओकमान करूंक न्हय, पूण खेरीत भाशेन जीं उतरां तो उलयलो तें फकत सांगून दिवपाक. कम बॅक टू बेजिक्स, कम बॅक टू एसेन्शियल्स. जें कितें गरजेचें आसा तातूंत परतून यो. भायल्यो वस्तू ज्यो घेवन आमी आमचें जिवीत बदल्लें आसा तातूंत घुसपो नाका. तर हीच कृपा आमकांय मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवंकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलेत संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेत संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेत संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता एक घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. आयज सायबिणीची भेट कॉटेज हॉस्पिटल ह्या समुदायान जाता. ह्या समुदायांतल्या दर एका घोराब्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा, आमच्या बापा, जेजूच्या अमूल्य कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सोपुर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयज सायबिणीची भेट कॉटेज हॉस्पिटल ह्या समुदायान जाता. मायरन टॅलिस हाच्या घरांत हांव सुरवात करून सिंथिया मिरांदा हांच्या घरांत सोंपतली. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवीदार दिव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. 예수 감지 못해도